प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज प्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्पूर वोड 26 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 verses 26 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यान नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवाळीक सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादले लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड अपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा. हे ताचे उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नोमान कसलें जायत तें चिंतून पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियेनाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुताक पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला आनी वांच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकूण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी जेजूच्या जल्माची विजबी आयकता. आनी भाव भयणीनो कितें घडटा? आंज बोडवो गाब्रिएल मोरयेशी येता आनी तिका एक खबर सांगता. ती म्हणटा, तूं जातली सोरेस्पोराची आवय. आनी भाव भयणीनो जेन्ना मोरी हें खबर आयकता ती म्हणटा, म्हजेशी दादल्याशी म्हजो कसलोच संबंद ना, कशें घडटलें? आनी आंज बोडवो गाब्रिएल म्हणटा तिका, सांगता तो म्हणटा, सोरेस्पोराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी त्या आत्म्या वरवीं तूं आतां गर्भेस जातली आनी ज्या भुरग्याक तूं जल्म दितली तो देवाचो पूत म्हूण तो आतां ताका नांव दितली, जेजू म्हूण नांव दितली. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आंज बोडवो गाब्रिएल ही खबर मोरयेक सांगता, 36 वडेन कितें म्हणटा तो म्हणटा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल विथ गॉड. तर भाव भयणीनो देवान हें कशें घडलें? आमी जाणो की एका दादल्याचो आनी बायलेचो संबंद जाल्या उपरांत तांकां भुरगीं जातात. पूण जेजूचो जल्म मोरयेचो आनी जुझेच्या संबंदा वरवीं जावंक ना, पूण पवित्र आत्म्याच्या आनी मोरयेच्या संबंदा वरवीं जालो. म्हणटच जेजू समजा जुझे आनी मोरयेच्या संबंदा वरवीं जल्मल्लो जाल्यार तो पातकी जातलो आहलो, कित्याक आदामाचें पातक ताचे भितर येतलें आसलें. तें पातक फकत दादल्या वरवीं येता, बायले वरवीं येना. कित्याक देवान सांगलेलें आदामाक तें फळ खायनाका म्हणून. म्हणून जें पातक आमचे भितर येता तें आमच्या पाय कडसून येता, दादल्या कडसून येता, माय कडसून येना. म्हणटच तें पातक जेजू भितर येवपाक नाका जाल्लें म्हणून देवान पवित्र आत्म्याचो आदार घेता आनी आतां मोरी गर्भेस जाता. आनी ते भाशेन जें आंज बोडव्या गाब्रिएलान सांगलें, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलता,
देवाच्या उतराप्रमाणे आम्ही आमच्या मनाची नोरसळणी करता. जे देवान आपल्या उतरान आमकां सांगला ते आता आमच्या जिवितान घडोवन येता. कितले फाटी आमकां कसली पिडा आसत, कॅन्सर आसत, कितें आसत, आमच्या हाडांनी आमच्या हड्ड्यान कसलेच पिडा आसत, दोतोर म्हणूंक शकता आमच्या आतां कांय करूंक जायना, आमचें करूंक जातलें तें केलां आमी, आतां तूं आतां फकत तुजे दीस पावल्या मरपाचे. त्या वेळार हे 36 वड आमच्यान 36 वडीचे नियाल करूंक जाता. कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. केन्ना जेन्ना आमी ताचें उतर घेता. ताचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्यांव. जेजूच्या गायान आमी बरीं जाल्यांव, जावची ना जाल्यांव. जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो ताणें मरच्या आदीं आमचो सगळो पिडा रोग आपले कुडीन घेतलो. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेवता, आमकां कळोन येता की जेजून खुर्सार कितें केलें तें, आनी त्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता. आतां देवाच्यान कांय जायना असलें कांयच ना. देवाक जायना म्हणलेलें कांयच ना. कित्याक सगळें जें देवान करूंक जाय जेजू वरवीं केलां. आनी आतां आमी फकत त्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय, त्या उतराचे प्रमाणे आमी चलोंक जाय, आनी तेन्नाच की आमकां सगळें फावो जाता. मोरयेन कितें म्हणलें आंजकुड्या गाब्रियाल, ती म्हणून आली, ही आसा हांव सरेस्परची चाकोन, जावं म्हज्या सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. तर भाव भयणीनो, ज्या भाशेन मोरयेन आंज बोडव्या गाब्रियालाक सांगलें, ही आसा हांव सुरेस्परची चाकोन, जावं म्हज्या सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, आमचो जबाब आयज जावनी. कसल्या आडकोळी आमची आसूं, कसली परिस्थिती आसूं, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आमच्या तोंडार पडटा, आमच्या मनाची आमी नोरसळणी करता, तेन्ना आमी खरीच भाशेन जेजूक म्हणटा, हांव जावन आसा सोरेस्पराचो चाकोन, जावं म्हज्या सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितांत सगळें घडोवन येतलें. केन्ना आमी भावार्थान तें उतर म्हणीत जाल्यार, त्या भावार्थान तें उतर करीत जाल्यार जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जातलें. आयज तान भाव भयणीनो, हें नवें जिवीत देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून आमी सुरवात करुया. आनी हें जिवीत जैतिवंत जिवीत जिवन आमी आतां आयजतान फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.